चोरी जी आसा ती दिसान दीस वाडत आसा। तशें अनंत वेरेकारान सांगलें की जरे 15-16 चोरयो जाल्यो ह्यो 1.5 म्हयन्यात आनी हे बारीक बारीक धंदेकारांक सुद्दां टार्गेट करता। हेजेर प्रशासनान खंय तरी लक्ष दवरचें, कारण हे फुडें सगळे जे घडटले ते हेच्यान गंभीर घडपाक शकता आनी पुलिसांक जर स्टाफ कमी आसा जाल्यार तो स्टाफ तेंच्यांनी वाडोवन दिवचो। कितलेशेच लोक हांगा वाडलेले मायग्रंट येयल्ले आसा आनी कितलेशेच लोक हांगा येवन रावल्ले आसा। हांगा हे ल्हानशें पुलीस स्टेशन आसा, आउटपोस्ट आसा, तांकां स्टाफ कमी आसा। जेन्ना चोरी बिरी कितें जाता तेन्ना पुलिसाचेर दबाव येता, गोवोरमेंटा कडेन मागता हे तिस्क उजगांव ह्या आउटपोस्ट आसा तेजो पुलीस स्टेशन करचें, जेणे करून हांगा स्टाफ चड मेळटले। हे 2-3 जे मेन स्पॉट आसा त्या स्पॉटांचेर न्हू बरे CCTV कॅमेरे बसोवपाचे, राती पेट्रोलिंग केल्ले, पण कशें आसा की एक दीस पेट्रोलिंग करून जायना, ते एवरीडे अशें चालू उरपाक जाय। PIक मेळपाक येयल्ले आनी PIक मेळटा आसतना आमी एक फ्रुटफूल डिस्कशन आमचें जालें। PIनूय आपल्यो डिफिकल्टी सांगल्यो कितें तें आनी ताणें प्रॉमीस केला आमकां की एक्स्ट्रा स्टाफ ते प्रोवायड करतले। 1000 जे तिस्कार आसा मार्केट एरियेन तेंचे कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन उलोवन मॅक्झिमम जाता तितले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करतले म्हणून। खूब फॅक्टरी जाल्या आनी तितून भायले खुबशे कामगार लोकांक कंपनीनी हाडल्या। ज्या घरान 2 जाणांक रावपा खातीर जो रुमाची कॅपिसिटी आसा त्या रुमान 7-7, 8-8 जाण दवरता। ते खंयच्यान येयल्या आनी खंयचे कंपनीन कामाक आसा हेजो कोणाकूच हिशोब मेळना।